काल मुख्यमंत्र्याने एक स्टेटमेंट दिल्लो आणि तितून तेणें सांगलेलें गोंयान कोविडा बाबतींत भिवपाची गरज ना, पूण जी नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी वेबसायट आसा त्या वेबसायटीचेर जेन्ना कोविडाची जी आंकडेवारी येता तितून भितर सद्याक दाखयता गोंयान 9 केसीस ज्यो आसात त्यो एक्टीव आसात आणि फाटले 24 वरांत एक केस गोंयान वाडलेली आसा आणि त्याच बरोबर ज्यो 2 केसीस आसात त्यो ऑलरेडी डिस्चार्ज जाल्ले आसात आनीक हो जो डेटा आसा हो डेटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या पोर्टलाचेर आसा, पूण जेन्ना आमी गोंयच्या डायरेक्टरा कडेन हेल्थ डायरेक्टरा कडेन जेन्ना आमी संपर्क साधलो तेन्ना तेंचें अशें म्हणणें आसा की गोंयान तितके मेजर अश्यो केसीस आजून पर्यंत तरी ना आनीक ह्यो ज्यो केसीस आसात त्यो मायनर केसीस आसतल्यो अशें आमकां जो हेल्थ डायरेक्टर रुपा नायक आसा तिणें सांगलेलें आसा। सो म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार जी हेल्थ पोर्टल जी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी हेल्थ वेबसायट जी आसा त्या वेबसायटीचेर सद्याक गोंयान 9 केसी एक्टीव दाखयतात। सो हितून कोविडा बाबतींत समज आनी कितें मेजर अपडेट येता जाल्यार ती आमी तुमचे मुखार घेवन येतले। तो पर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।